आमच्या गेल्या एपिसोडान सुरू जाल्ले बुयॉन्सी कन्सल्टन्स हे कंपनीचे काणयेचो फुडलो भाग पळोवया ह्या आयच्या एपिसोडान. तुमचे कंपनीन काम करपाची पद्दत कशी? आमची फिलॉसॉफी पण एकदम सिंपल आसा आणि आमची बिझनेस स्ट्रॅटेजी पण एकदम सिंपल आसा. एम्प्लॉई अँड एम्प्लॉई रिलेटेड पॉलिसी इज एट द कोर ऑफ अवर बिझनेस स्ट्रॅटेजी. इवन कस्टमर कम्स एट द नेक्स्ट लेवल. फॉर अस एम्प्लॉई इज फर्स्ट. सो आम्ही कितें केलेलें आसा की आमचे जे पॉलिसीज आसा, फॉर एग्जाम्पल आमचे कडेन एक पॉलिसी आहा जेतून आमी मंथली परफॉर्मर काडटात बाय वे ऑफ पियर रिव्यू. वॉट इज द आयडिया बिहायंड दिस? द वर्ड कॉपरेटिव्ह इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि हे जे रेटींग आसा न्हू पियर रिव्यून, ते रेटींग मोर ऑन द सॉफ्ट स्कील आसा. बिकॉज इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट एक कोहेसिव एनवायरमेंट आसपाक जाय टिमी भितर इन्फॉर्मेशन शेअरिंग, to share their knowledge with each other, to feel the pain of each other also, and also to feel responsible towards the task that is there as a company. It is very important. So wo peer review आमचो every month जाता आणि जो annual performer जो असता based on the performances in peer review, for example last year जो annual performer आशिल्लो तेका आणि तेज्या फ्रेंडाक आमी सनबर्न पासेस दिल्लेले. सो आमच्या कंपनीन फ्लॅट हायरार्की आसा. आमी ट्राय केलेले आसा की सम ऑफ द बेस्ट फिलॉसॉफीज जे ग्लोबली वर्कआउट जाता ते आमी आमच्या कंपनीन एनकॉर्पोरेट करतले. मोस्ट जी आमकां लायक जाली द वे वर्क हॅपन्स इन युरोपियन कल्चर. वी वॉन्ट एम्प्लॉई टू फील एम्पावर्ड. सो आमच्या कंपनीन इवन एक ज्युनियर लेवल इंजिनियर सुद्धा डायरेक्टली क्लायंट कडे कॉर्डिनेट करू शकता. इवन एक ज्युनियर लेवल इंजिनियर जर आमी एखादे टीम मिटींग बसलेलो आसा तो मॅनेजराक सजेशन दिवं शकता. आणि मॅनेजरल जे पोझिशन्स आमच्या कंपनीन असतात दे आर मियर अ नोड पॉईंट्स. सो नोड पॉईंट्स आर नथिंग बट एक मॅनेजमेंटा खातीर पॉईंट ऑफ कनेक्शन आणि एक स्ट्रक्चर हाडपा खातीर आसा. बट बाय वे ऑफ ऑथॉरिटी यू कॅनॉट से की हो नोड पॉईंट हेच्या वयर आसा किंवा हो नोड पॉईंट त्याच्या सकयल आसा. वी आर दी ओनली कंपनी आय कॅन टेल यू प्राऊडली इन शिप डिझायन अँड ऑफशोर सेक्टर wherein our employees get up to 4 times their monthly salary as annual bonus. We have monthly performer. Plus apart from them आमची टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस असतात. लास्ट आमची टीम बिल्डिंग जे एक्सरसाइज आशिल्ले आमी स्कुबा डायविंगाक गेले. आमच्या कंपनीन पॅटर्निटी लिव्स आसा. पॅटर्निटी लीव ऑफ 2 weeks इज देर. द कंपल्सरी मॅटर्निटी लीव बाय द गव्हर्नमेंट इज 3 months 90 days. वी ऑफर 4 months मॅटर्निटी लीव. वी ऑल्सो सपोर्ट द चाइल्ड अडॉप्शन कॉज wherein up to 15,000 of your child adoption related जे expenses असतात ते कंपनी bear करतली. प्लस अपार्ट फ्रॉम दॅट अदर बेनिफिट्स असतात ऑफकोर्स मेडिकल इन्शुरन्स अँड ऑल जे प्रॉब्ली सगळ्या कंपनीन असतात. सो हे सगळे जे बेस्ट प्रॅक्टिसीस जे आमी हाडलेले आसा हेजो आमचो मोटीव सेम आसा की फॉर अस एम्प्लॉय कम्स फर्स्ट अँड एम्प्लॉई लायज एट द कोर स्ट्रॅटेजी एट द कोर ऑफ आवर कंपनीज business strategy, and that is what, and the challenge for us also moving forward is to ensure that we maintain this, and that is how we think we will be successful even in the near future. तुम्ही नवीन भुरग्यांक कामाचेर कशे घेतात आणि तांची ट्रेनिंग कशे करतात? हांगासर जॉब मेळपाक तांकां मिनिमम डिप्लोमा क्वॉलिफिकेशन जाय पडटा. क्वॉलिफिकेशन हे सुद्दां आमकां तितलो मॅटर करिना. आमकां मॅटर कितें करता, जो एम्प्लॉई येता तेजे कडेन स्कील सेट कितें अवेलेबल आसा, हाव गूड ही इज इन कॅप्चरींग थिंग्स, हाव ताका जर आमी फाल्यां ट्रेनींग दिता तो बेगीन ट्रेनींग घेवपाक शकता, बेगीन शिकोवंक शकता. तसले भुरगे आमकां ऑलवेज जाय पडटा. रिक्वायरमेंट आमकां ऑलवेज आसता तसल्या भुरग्यांचे. हांगासर थोडे भुरगे अशे आसा जे दुसऱ्या एम्प्लॉइजान रेफर केला आणि आमी तांकां रेफरन्स पॉलिसी सुद्दां दवरलेले आसा. ओके, इफ जर कोण बरे भुरगे रिफर करता तांकां वी कंपन्सेट ऑल्सो देम. ही जी टीम आसा ती टीम चडशे हिंगासर मॅकॅनिकल भुरगे आसा आनी 2 भुरगे हांगा शिप बिल्डिंगूय आसा. सो हे डिप्लोमा करून येयलेले भुरगे आसा आणि हे मिनिमम आमकां रिक्वायरमेंट जाय पडटा. हांगासर आमचे कडेन 2 नेवल आर्किटेक्ट सुद्दां आसा. ते हांगासर तांकां जेन्ना आमी घेता तेन्ना तांकां 2 week 3 week 1 month 2 month तांकां ट्रेनिंगाचेर घालता आमी. सगळ्यांकीन बेस्ट आमी कितें करता, आमी कोणाकूय घेता तांकां हांगा डायरेक्टली तांकां आमी ऑन जॉब ट्रेनिंगाचेर घालता. डायरेक्ट प्रोजेक्टाचेर तांकां बसयता तांकां, सो दॅट दे अंडरस्टँड फास्ट अँड दे लर्न द थिंग्स फास्टर ऑल्सो. सो ऑन जॉब ट्रेनिंग मेळप हे इम्पॉर्टंट आसता तेंचे खातीर. ते वेल पिकअप करता. 1-2 weekan ते रेडी जाता कामां डिलिव्हर करपाक. दुसरें, सो हे टीम जे पळयता तुमी, हे टीम अशें आसा की जर प्रोजेक्ट येता केन्ना आनी प्रोजेक्टाक चड वेळ बसचो पडटा काम करपाक, ते 12 वरां 13 वरां 14 वरां सुद्दां अशें बसून हांगा काम केलेले आसा भुरगे. थोडे भुरगे 24 वरां सुद्दां बसून काम करून वयता हांगासर. आणि हे तेंचे डेडिकेशना मुळे आमी आतां इतले फुडें पावलेले आसा.
आमचे ऑफिस पणजेन आसून हांगा काम करपी आमचे टीम मेंबर्स थोडे खूब पयशेन येता. फॉर एग्जांपल थोडे वेळीम, शिरोडा, बास्तोरा, कुंकोळीम आनी मेजॉरिटी भुरगीं आमचे वास्कोसून सुद्दां येता. आतां तांच्या थोड्या टीम मेंबरांक मेळून तांचे विचार आयकुया. हांव शिप डिझायनिंगान काम करता जाल्यार म्हाका आतां 10 वर्सां माय जाली. 7 वर्सां हांव सिंगापूर आहलो आनी एक 6 म्हयने दुबय आहलो आनी हांगा काम केल्यार म्हाका 1.5 वर्स जाले. हांव ISBT इंस्टिट्यूट ऑफ शिप बिल्डिंग टेक्नॉलॉजी वास्को हांगासून शिकून आयला. पयलीं आमच्या तेंपार डिझायन ऑफिस बी आसूंक ना, खूब कमी आहलेली आनी सगळे भुरगे चडशे प्रोडक्शनान नाल्यार दुसरे कोर्स डिग्री बिग्री करून बोटीर वयताले. आमी आतां काम करून येयल्यार डिझायन ऑफिसान खूब ऑपॉर्च्युनिटीज वाडल्या. सो आमचे ज्युनियर भुरग्यांक खूब कितें नवे नवे ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटा. गोंयान एक काम करपाचें म्हणल्यार आमचे फॅमिलीक सगळे बोगलेक लागीं आसता आनी फॅमिलीचो सपोर्ट आसता. हांव आतां पयलीं सिंगापूर काम करतालो तेन्ना एकटेच रावचें पडटा, ओन रांदचें पडटा, सगळे कपडे बिपडे खूब ओन धुवचे पडटा. आतां कितें जाता, मम्मी डॅडी आसा, बायल आसा, कोण आसा ती सगळीं पळयता, तें मातशें बऱ्याक पडटा. दुसरें म्हणटा म्हळ्यार आवय बापूय खूब जाणटी आसा, सो तेमकां सपोर्ट दिवपाक मॅडिकल या कसले इश्यूज आसा कितें आसा तेन्ना हॉस्पिटलान बी व्हरपाक आमी लागीं आसता. ते आनी खूब एडिशनल प्लस पॉयंट कसो. भायर आसल्यार इतले पयस ट्रॅवल करून येवपाक केन्ना परवडना, ते खूब प्रॉब्लम जाता केन्ना केन्ना. After passing out from Institute of Shipbuilding Technology, there were not so much of opportunities in Goa, so I had to stay back. And then when I got an opportunity, I went to Mumbai, and I've been working there for almost 4.5 years now. Recently, I've joined here in Goa, in Buoyancy Consultants. Like, it's been a great experience over here. Main reason for joining in a company in Goa was for my family only. Like, I have a mother, I don't have a father, so I have to take care of her. Working in Mumbai was like good. Yeah, comparing pollution in Mumbai, Goa is better. In traveling also, we don't face too much of traffic. म्हाका आतां पास आउट जाल्यार 7 म्हयने जाले आनी एज अ फ्रेशर तुमी जाणा आतां सद्या मायनींग बीन बंद पडला, सगळें रिसेशन चालू आहा आनी वेकन्सीज खूब कमी आसा. पण ही एक गूड ऑपॉर्च्युनिटी आसा की गोंयान सुद्दां आतां डिझायन फील्ड हळू हळू मातशें वाडटा. हांव जावन आसा एक शिप बिल्डिंग इंजिनियर, पास आउट फ्रॉम इंस्टिट्यूट ऑफ शिप बिल्डिंग टेक्नॉलॉजी गोवा. आय हॅव गेन अ लॉट ऑफ एक्सपोजर इन दीस फील्ड, especially overseas, and I was working in most of the Gulf countries and Far East countries like Singapore and Malaysia. आयज हांव गोंयान काम करता आनी सांगपाचें म्हटल्यार हांव पयलीं भायर आसलेल्या कारणान म्हाकाय बरेचशे अशे त्रास जाल्ले आसा की जेवणा खाणा कडेन खूब प्रॉब्लम जाता. कतार एरिया एक देश आसलो, थंयसर खूब अशी गॅस काडटाली, थंयसर पंजंट स्मेल येताली. तशी एक त्या कंडिशनान अशे 2 वर्सां अशे त्रास काडल्या आनी खूब परिस्थिती विकट आसली. पयशे म्हणटा ते आसतात, पयशे ते खंय वचना, पूण कित्याक एक तुजे भलायकी लागून तुका एक आपले होम एनवायरमेंट अशें म्हणून गोंयान काम केलें जाल्यार तें सगळें मेळटा. आनी हेज्यान फुडें जे हेल्थ इश्यू आसता भायर काम केल्ल्यान, डायबिटीज आसता आनी कितें आसता, ते मातशे चान्सीस मातशे गोंयान काम केल्यार मातशे कमी आसता. कित्याक थंय सगळें फ्रोजन फूड आनी हे सगळे हेल्थाक मार दिवपी अशे गजाली आसता. म्हजें काम हांगा चडशें टू हँडल द HR एक्टिविटीज, टू लूक आफ्टर द ट्रेनिंग एंड लर्निंग एंड डेव्हलपमेंट, पेरोल एक्टिविटीज, स्ट्रेचरी कॉम्प्लायन्सीस. म्हजें एड्युकेशन हांवें केलां BCom प्लस हांवें केलां MBA आनी लास्ट फॉर 12 years आय एम वर्किंग इन दीस फील्ड. सो बिगस्ट एडवांटेज वर्किंग इन गोवा इज लायक तुमच्या दोळ्या मुखार तुमचे पेरंट्स तुमकां पळोवंक मेळटात. जे टॅक्नॉलॉजी आसा गोंयान आतां एक्चुअली पळोवंक गेल्यार सगळे लायक E-गवर्नन्स आनी मॉडर्न टॅक्नॉलॉजी ऑल ओवर द वर्ल्ड येयले आनी सेम टॅक्नॉलॉजी गोंयान पूण येयले. आनी आमी अशें मान्य करतात की टॅक्नॉलॉजी जर आमकां आनी बरी टॅक्नॉलॉजी मेळत जाल्यार गोंय बाकीचे कंपेर्ड टू अदर स्टेट इट वील लायक मोर आय थिंक लायक फुडें येवपाक शकता. तांणी घडिल्ल्या प्रॉडक्ट्स आनी सोल्युशनाचे डेमो पळोवया. आमचे वन ऑफ द सर्वीस वर्टिकल जे आसा ते आमी ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स हँडल करता. ओके, आनी इवन द प्रोजेक्ट लायफ सायकल मॅनेजमेंट ऑफ द एसेट. तेतून कितें जातात, आतां खुबशे जे ओल्ड जे प्रोजेक्ट्स आसा, फॉर एग्जाम्पल एक शीप आसा किंवा एक ऑफशोर प्लॅटफॉर्म आसा, तेतून कितें आसा, जर तुका कितें रिपेर्स करपाक जाय किंवा लायफ एक्सटेंशन रिलेटेड जर कितें काम करपाक जाय
जाल्यार तेतून एक्झिस्टींग डिझायन डेटा कांय ना. पूण तेन्ना जी सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी जी आशिल्ली, जी IT टेक्नॉलॉजी आशिल्ली ती तितली डेवलप नाशिल्ली. तेन्ना मे बी ड्रॉइंगां लोक हातीन ड्रॉ करताले और व्हडल्याशा टेबलाचेर स्केचअप करताले और मॉक मॉडल्स करताले आनी तशें करून हे प्रोजेक्ट्स केलेले आसात. सो जेन्ना हे प्रोजेक्ट जर तुका तेजें कितें लायफ एक्सटेंशन करपाक जाय किंवा बिकॉज ऑफ न्यू रेगुलेशन जर तुका कितें अपग्रेडेशन करपाक जाय असल्या एसेट्सांचेर किंवा अशा ऑफशोर प्लॅटफॉर्माचेर, जाल्यार तेजो डेटा कांय ना, डिझायन डेटा कांय ना. आयज फाटल्या 10-15 वर्सान सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी खूब एडवान्स जाल्ली आसा. सो त्या केसीन कितें आसा, आजकाल टेक्नॉलॉजी इतली फुडें गेलेली आसा. देर इज अ कॉन्सेप्ट नोन एज लेजर स्कॅनिंग. तेतून कितें जाता की तूं एक स्कॅनर घालता, हो एक लेजर स्कॅनर आसा. तूं लेजर स्कॅनर हो तुमी इजिली पिकअप करूं शकता, खंयच्याय ऑफशोर प्लॅटफॉर्माचेर दवरूं शकता आनी जस्ट विथ अ क्लिक ऑफ अ बटन तुमची सगळी जी एरिया तेज्या भोंवतीची आसा 360 डिग्रीज तो फूल कॅप्चर करता आनी तुज्या कंप्युटराचेर व्हरपी एंड यू कॅन मेजर एंड यू कॅन देन कन्वर्ट इट विथ अदर सॉफ्टवेअर टूल्स टू अ व्हेरी इंटेलिजंट डेटा. सो फॉर एग्जाम्पल म्हाका जर ह्या रुमाचे कितें जर एक मूव करपाक जाय, जशें तूं एकदम कॉम्प्लिकेटेड एका प्लांटान गेलो किंवा एक ऑफशोर प्लॅटफॉर्माचेर गेलो, तुका खूब प्लॅनिंग करचें पडटा बिकॉज थंयसर लोक आसात, काम चालू आसा आनी थंयसरली सेफ्टी तुवें पळोवपाक जाय. सो त्या खातीर डिझायन इंजिनियर्स एंड प्लॅनिंग they play a big role, planners and design engineers. That is where buoyancy consultants come into the picture. So आमी हो laser scanning device easily घेवपी, खंयसरूय खंयच्याय एसेटाचेर घालपी, शिप आसूं किंवा ऑफशोर प्लॅटफॉर्म आसूं, आमी स्कॅनिंग करपी एंड जस्ट विदीन फ्यू आवर्स जो डेटा किंवा तेजें कांयच अंडरस्टँडींग ना तुका त्या प्रोजेक्टाचें, ते एवरीथींग आमकां आमच्या कंप्युटर स्क्रिनार मेळपी एंड देन वी कॅन प्लॅन वॉट इज टू बी डन नेक्स्ट. सो एजो एक बारीकसो डेमो तुमकां शाबा दितलो. हो जसो की जावन हा लेजर स्कॅनर आतां तुमकां हांव प्रोसेस करून दिता. इट्स व्हेरी इजी लायक अ मोबायल ओनली अ सिंगल टच. स्टार्ट बटन इज देयर, स्टार्ट एंड इट विल स्टार्ट. स्टार्टिंग नाव. स्टार्टेड. असो तो स्टार्ट जावन रोटेट जावन फूल एक कितें प्रोडक्ट आमकां डिझायन करपा जाय. सो ते प्रोडक्टाचे जशें वॉरूम डिझायन करपा जाय, मॉडल करपा जाय, परत रिमॉडल करपा जाय, तो ताका फूल कवर करतलो, फोटोग्राफ्स घेतलो आनी तो मागीर आमी प्रोसेस सॉफ्टवेअरान करता आनी आफ्टर दॅट आ मॉडलर्स वील मॉडल द होल बिल्डींग अगेन बॅक. ही जी लेजर स्कॅनिंग टेक्नॉलॉजी आसा, जो डिवायस आनी रिलेटेड सॉफ्टवेअर जी फॅसिलिटी आमचे कडेन आसा, गोंयान जाल्यार ही कोणा कडेच अवेलेबल ना. वी आर दी ओनली कंपनी इन गोवा and all over India जरी पळयलें जाल्यार there are only 3 people who have this technology full fledged right from step 1, that is with the laser scanning device आणि सगळे प्री प्रोसेसिंग, पोस्ट प्रोसेसिंग आणि फायनल आउटपुट्स हेज अ कंप्लीट सायकल आसा. सो वी आर रियली प्राऊड टू हॅव such kind of high end facilities and technology capability in buoyancy consultants. तरणाटे गोंयकार जे टेक्नॉलॉजी वापरून धंदो करूंक सोदतात तांकां तुमचो संदेश कितें? जशें कितें तुमी सगळे जाण पळोवंक शकता, आमच्या ऑफिसान सगळे आमी यंग आसा, जे तुमच्या समोर आतां जे बसला आमी 3 जाण, वी आर दी हायस्ट डिसिजन मेकिंग बॉडी इन दीस कंपनी which is having operations in Middle East, Europe, Bangladesh and in India. आमकां केन्ना केन्ना विचारतात की और लेट्स से इवन फ्रेंड सर्कल म्हण किंवा इवन ऑफिशियली सुद्दां विचारतात की कितें तुमचो वीक पॉयंट आसा. आमचो एकूच वीक पॉयंट आसा आनी इवन आमचे कंपेटिटर्स कॅन नोट दीस डावन, दॅट इज वी डोंट हॅव ग्रे हेअर्स. दॅट इज अवर बिगस्ट वीक पॉयंट. सो केन्ना केन्ना नॉट नेसेसरली इन अ लायटर वेन, केन्ना केन्ना आमकां हेजे बद्दल खूब चॅलेंजीस जालेले आसा. आमी केन्ना केन्ना बसून एक कितें तरी प्रोजेक्ट डिस्कस करता आनी आमचे समोर ते समोरचो कंपनीचो कोण व्हडलो CEO, टॉप डायरेक्टर्स आमचे समोर बसला आनी वी आर एक्सप्लेनिंग देम आवर प्लॅन एंड दीस कायंड ऑफ थिंग. दे आर व्हेरी सिनियर पीपल. सो तेन्ना आमकां रियलायज जाता एटलीस्ट 1-2 तरी केस आमी मातशे सफेद करून येवंक जाय आशिल्ले मिटिंगेक म्हणून. अशें म्हाका एक मेसेज दिवंक जाय की गोंयच्या लोकांका खातीर जे लोक हो शो पळयतात की बीइंग यंग डोंट थिंक इज लायक यू कॅनॉट डू एनीथींग. एक्चुअली यू कॅन डू मोस्ट ऑफ द थिंग्स वेन यू आर यंग. बिकॉज कितें जाता बरा, आय टेल यू द लिटल बीट अदर बिहेवियरल सायन्सूय आसा त्या फाटल्यान. जशी जशी तुजी एज वाडत जाता पळय, तुजो रिस्क एपिटायट जो आसा पळय तो कमी जायत वयता.
Of course, it is never late to start. There are a lot of successful stories. People have even started in their late 50s and they are like big success. But if you look at the broad spectrum, the majority of the people are young guys. One more thing I want to add, ki make friends. Today we are here, it is because of all three of us efforts and of course the team. And we have a good trust. We don't even doubt anything, or we whatever any one of us says is in sync with what company thinks, what is our company philosophy and strategy. So try to develop that friend network, because आमी हांगासर बेश्टे बिझनसा खातीर म्हणून वांगडा येवंक ना. आमी पयलीं एकमेकांक वळखताले. मे बी आमचे ते रिलेशन आनीक स्ट्रॉंग जाले बाय वर्च्यू ऑफ दीस. पूण बिकॉज हांव कित्याक एड करूंक सोदता, बिकॉज थोडे लोक म्हणटात फ्रेंडशीप मरे आनी बिझनस केन्ना मिक्स करचें नासता अशे लोक म्हणटात. पूण जर तुमी खंयचेंय उदाहरण घेयात, मायक्रोसॉफ्ट कंपनी घे, तूं फेसबूक घे, किंवा तूं एप्पल घे, किंवा तूं खंयचीय कंपनी उखल, दे वर स्टार्टेड बाय फ्रेंड्स. सो हो जो कॉन्सेप्ट आसा पळय, फ्रेंड्स आनी बिझनस मिक्स करप ना, इट इज अ मिथ. ऑफकोर्स यू हॅव टू बी व्हेरी प्रोफेशनल एंड दॅट हॅज टू बी दॅट प्रोफेशनलिझम हे असपाकूच जाय, दॅट यू कॅनॉट डिस्काउंट ओवर दॅट. बट अशें न्हू की ना तो फ्रेंड मरे तेज्या कडेन हांव शेअर करचो ना, अशें केन्ना जायना. तूं एकटो. आनी आमची कंपनी बॉयन्सी कन्सल्टंट्स will be always open for this young talent to support in any way possible. जे कितें आमचे कडेन पॉसिबल आसा ते आमी सपोर्ट करतले. बिकॉज आनी एक अप्रोच आमी ब्रेक करपाक जाय. म्हाका दिसता हो नॅशनल फिनॉमिनन आसा. दॅट इज की आमी कितें आसता की लायक फॉर एग्जाम्पल हांव इन शॉर्ट सांगता, जस्ट कालूच हांव एक सेमिनार अटेंड करून येयला एंड द स्पीकर वॉज अ फिनिश स्पीकर फ्रॉम फिनलँड. वॉट इज द सक्सेस ऑफ युरोप? ही सेड बिकॉज वी ऑल वर्क टुगेदर and we really don't mind the project to be shared or if it is won by our neighbors. वो एक national phenomena actually Indian हो major challenge आसा. आमी एकमेकांकडे चड कम्पीट करता असपाकूच जाय, बट आमी एकमेकांक सपोर्ट करपाक जाय. खंयचोय स्टार्टअप आसा, आयज हांव सांगता आमचे अर्दे सर्विसीस एंड जे टेक्नॉलॉजीज जे आमी यूज करता टू मॅनेज दीस, वन ऑफ द टेक्नॉलॉजीज डेवलप बाय अ गोवन स्टार्टअप. ओके, वी यूज दॅट एंड we don't purely use it because I have some friendship with that guy or something like that. It is the best product which is available, but we have to be open to accept this technology. आमी एकमेकाक सपोर्ट करपाक जाय आनी इकोसिस्टम बिल्डअप करपाक जाय. थोड्या लोकांक कितें दिसता, आतां आमी जर एक शिप डिझायन कंपनी आसा, दुसरी शिप डिझायन कंपनी येयले म्हणजे आमच्या खातीर कॉम्पिटिशन येतलें मार्केटान. तशें ना. हांव सांगूंक सोदता, जितले ग्लोबल शिप डिझायन कंपनीज आसात, इफ यू हॅव टू बी इन गोवा, you have to come to Goa and you have to explore this place. Because म्हाका कितें दिसता तो अप्रोच आसा खूब इम्पॉर्टंट ना. बिकॉज देन वॉट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू बिल्ड अप अ इकोसिस्टम. आनी जेन्ना इकोसिस्टम ही बिल्डअप जातली, सो शिप डिझायन हे एकदम नॅरो एक्झाम्पल जाले. IT रिलेटेड कंपनीज, अदर सॉफ्टवेअर रिलेटेड कंपनीज, हे जर सगळे गोंयान येयले जाल्यार ही जी इकोसिस्टम बिल्डअप जातली पळय, तेचो जो बेनिफीट आसा न्हू, तो मच मोर हायर आसा then if you try to look yourself in isolation. If you look yourself in isolation, maybe you will reach here, but if you look at the ecosystem as a whole, you will reach much more higher than this. So he maturity develops upwards and slowly develops जातली. Don't fear, just go ahead. आणि जर आम्ही करू शकता तर कोणीही करू शकता. and as a company, as Buoyancy Consultants, we will be always be more than happy to share even an experience or whatever that you think we could be of help of, and together we can do it. तुमच्या कुटुंबाबद्दल आणि तुमच्या भुरग्यापणा कितें तरी सांगात. म्हाका खूब बरें दिसता की हांव गोंयान बॉर्न जालो आनी म्हाजें ब्रॉटअप पण गोंयान जालो. म्हाजें शिक्षण वास्को शहरांत जालेलें आसा. हांव वास्कोनूच म्हाजें स्कूल जालां, म्हाजें कॉलेज पण वास्कोन जालां. हांवें इन्स्टिट्यूट ऑफ शिप बिल्डींग टॅक्नॉलॉजी हे कॉलेजीसून हांवें डिप्लोमा इन शिप बिल्डींग इंजिनियरींग केल्लें. तेजे मागीर हांवें गोवा इंजिनियरींग कॉलेज फार्मागुडीसून मॅकॅनिकल इंजिनियरींग केल्लें. सांगपाक म्हटल्यार म्हाजो डॅडी आसलो, ही वॉज वर्कींग फॉर एमपीटीन कामाक करतालो आनी ही वॉज अ मियर गँग वर्कर. ही वॉज लायक अ लेबर कायंड ऑफ जॉब यूज टू डू. पूण तेंच्यांनी खूब त्रास करून आमकां शिक्षण दिलें, आमचे कॅर घेतले आनी आयज आमी जे लेवलार आसा ते तेंच्या कारणान आसा, तेंचे आशिर्वादान आसा. आनी हांव म्हाजे भुरगे, म्हाजी वायफ सगळे आतां हिंगाच आसा. म्हाजे पेरंट्स सुद्दां हांगाच रावता आतां आनी तेमी तेंकाय बरें दिसता. आनी दे आर ऑल्सो व्हेरी हॅप्पी स्टेईंग इन गोवा एंड बीइंग इन गोवा.
हांव बॉर्न एंड बॉट अप इन गोवा. म्हाजो जन्म म्हापसा जाल्लो आनी म्हाजें नेटीव प्लेस म्हणटा तें वास्को. आनी म्हाजो डॅडी म्हणजे ऑलमोस्ट आमचे 5 जनरेशन्स वास्कोन गेलेले आसा. एक हांव इंट्रस्टींग म्हणजे म्हाजो जो ग्रँडफादर आशिल्लो तेजो एक्चुली बिजनस आशिल्लो. ही यूज टू सप्लाय जे शिप्स येताले MPT थंयसर तो कितें तरी सप्लायज दितालो, म्हणजे शिप सप्लायज जे कायंड ऑफ थिंग. इवन तेंचे कितें मेंटेनन्स आसा बारीक सारीक ते सगळे करतालो. पूण एका टायमार खंय MPTन खूब व्हडलो कितें उजो लागलेलो आनी तेजो बिजनस सामको डावन जालो तेन्ना. आनी इतलो की तेका हार्ट अटॅक येयलो आनी ही एक्सपायर्ड. ऑलमोस्ट फूल फॅमिली, दॅट मिन्स द नेक्स्ट जनरेशन, माय फादर एंड ऑल हिज ब्रदर्स अक्षरशः रस्त्यार येयल्ले. सो फ्रॉम अ हाय पॉयंट टू सामके लो पॉयंट. सो तेजें शिक्षण खूब कठीण परिस्थितीन जालें. सो ऑलमोस्ट यू नो माय फादर हॅज इवन वर्कड एज अ लेबरर ऑन रोड कन्स्ट्रक्शन सायडीन. सो थंयसरल्यान मागीर ही वर्कड वेरी हार्ड एंड ही वॉज अ बँक मॅनेजर. आनी म्हाजें एज्युकेशन खूब म्हणजे म्हाजें आनी म्हाजे भाव आनी म्हाजी भयण जी आसा, सो आमची लायफ खूब स्टेबल आशिल्ली. मी मुंबईकर, बॉर्न एंड बॉट अप इन मुंबई. सो आणि माझे फादर ही इज अ सेल्स टॅक्स इन्स्पेक्टर. बेसिकली ही इज नाव रिटायर्ड गव्हर्मेंट ऑफिसर, यू कॅन से. And then my education is also from Mumbai. And the interesting part I would like to share is that actually my engineering is in electronics and telecommunication. But today I am working in ship design field and my whole experience is also ship design field. So I would say that was the best decision I took in my life to take up the ship design job as a fresher when I passed out from the college. And today maybe because of that reason only today I am Goikar and not Mumbaikar after my marriage. अब्रॉड आसतालो, भायर आसतालो, बरे सॅलरी मेळटाले, बरी फॅसिलिटीज मेळटाले, फ्री ट्रान्सपोर्टेशन, फ्री फूड सगळें मेळटाले. पण जेन्ना हांवें डिसायड केलें की हांव गोंयांत वचून न्यू वेंचर स्टार्ट करतलो तेन्ना फॅमिलीचे रिएक्शन्स अशे आसले की ओ तूं ते इतले बरे जॉब सोडून हांगा कितें करपाक येता काय अशें थोड्यांचे रिएक्शन आसले. बट लायक एकदां हांवें येयले उपरांत जेन्ना आमी स्टार्ट केलें वेंचर आनी फर्स्ट इयर आमी बरे बिजनस केले, सेकंड इयर मातशें डावन जालें, तेन्ना अशें दिसतालें की थोडे फॅमिलीसून प्रेशर येताले की कितें करता तुका बरें जॉब मेळूंक शकता, परत भायर वच, भायर तुका बरी सॅलरी मेळूंक शकता, हांगा तूं कितें करता, हांगा मागीर आमकां खावपाक बीन पावना अशें तशें. सो लायक देर वॉज लायक लिटल बीट एप्रिहेन्शन फ्रॉम वायफ सायड, फ्रॉम पेरंट सायड की वचपाक जाय म्हणून तुमी. पूण हांवें तांकां सांगलें मातशें वेट करपाक जाय म्हणून, वी हॅव टू कीप पेशन्स. आनी म्हाका कोणी तरी सांगलेलें बेसिकली वन ऑफ सिनियर माय नेबर, ही वॉज अ सिनियर गाय, ही इज इन टू बिजनस. ते म्हाका सांगलेलें की राम तू कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेगा मिनिमम 3 साल तो पेशेंस रखना पड़ेगा. अलीबाबा जे को फाउंडर जो आसा जॅकमा, he had said that today is pressure, tomorrow there will be more pressure, but day after tomorrow will be beautiful. But if we don't work today in pressure, then tomorrow we will die and we will not be able to see day after tomorrow that will be beautiful. So all these like senior people जे सांगतात तेंचे they also say based on their experience. So ते thought always आमचे बॅक ऑफ मायंड आसताले आनी ते आमी धरून आमी फुडें सरले, कंटिन्यू केले. आनी आतां आमचे पेरंट्साक, आमचे वायफाक इतले बरें दिसता, ते म्हणटा की वी आर प्राऊड ऑफ यू. म्हाका म्हज्या फॅमिलीन एक्चुली सद्दां सपोर्ट केला एंड ऑल्सो माय वायफ. सो शी हॅज बीन वेरी सपोर्टीव ऑलवेज. बट कितें आशिल्लें म्हाज्या हितून कितें आशिल्लें की माय ब्रदर वॉज स्टडींग, माय सिस्टर वॉज ऑल्सो स्टडींग, एंड ऑल दीस वायल वेन आय वॉज स्टडींग आवर ओनली सोर्स ऑफ इनकम वॉज पेन्शन. माय फादर्स पेन्शनाचेर सगळें चलतालें. ऑफकोर्स मागीर म्हाका जॉब लागलो, मातशें बेटर जाल्ले गजाली, नॉट ग्रेट, पूण तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आशिल्ली. प्लस आय वॉज अ मॅरीड एंड then I also got a daughter also after 2 years of my marriage. At that point actually हांवें decide केलें की आतां हांव बिजनेसान घुसतलो. I will leave my a good job and I had a good job in Goa,
I was in a good position, good salary in Goa, everything was there, perfect. Only thing म्हाका at some point दिसलें की म्हाका त्या कंपनीन ग्रोथ ना आनी फुडें. सो म्हाज्या खातीर म्हाजो ओन पर्सनल चॅलेंज चड आशिल्लो की हो जो म्हाजेर एक फॅमिली प्रेशर आसा, रिस्पॉन्सिबिलिटी जे आसा ते हांवें लिव अप करपाक जाय. नो रूम फॉर एरर. देन आय एम स्पॉयलिंग दी the lives of probably so many people around me for my risk. आणि दुसरो आशिल्लो तो पर्सनल लेवलाचेर म्हाका दिसता की हांव म्हणजे म्हाज्या प्रिवियस जॉबान हांव खूब फुडें पावपाक जाय पूण म्हाका हे ऑपॉर्च्युनिटीज दिनात आनी म्हाजे कडेन ती कॅपेबिलिटी आसा. ना हाव डू आय प्रूव इट. हे दोन फायट्स म्हाज्या भितरूच आशिल्ले. सो आय वूड से मोर दॅन दी एक्सटर्नल प्रेशर म्हाज्या भितरूच ती एक घुस्मट किंवा एक फिलींग डेवलप जाल्लेली आनी म्हाका हे करपाचेंच आशिल्लें. आनी जेन्ना हांवें स्टार्टूय केल्लेलें आनी बिकॉज आय जॉयन एट अ फेज ऑलमोस्ट जेन्ना कंपनी वॉज नॉट दॅट गूड. इट हॅड देर सम ब्रायटनेस मातशी दिसताली बट एट नॉट द बेस्ट पॉयंट एक्चुली. तेन्ना हांवें एकूच सांगलेलें की म्हाजे कडेन ही बॅग आसा ओके आनी ह्या बॅगेनसून हांव आयडियाज काडटलो. जेन्ना ही बॅग फूल आयडियाज काडून काबार जातली पळय आनी सारके तेजे तुकडे तुकडे जावन पडटले आनी तरी जर आमी सक्सेसफूल जावंक ना त्या दिसा आमी म्हणया की बॉस दिस इज नॉट गोइंग टू वर्कआउट. आनी आय जस्ट वॉन्ट टू टेल यू की ती बॅग हांवें जस्ट ओपन करपाक स्टार्ट केला आनी आमी ह्या लेवलाचेर पावलेले आसा. सो म्हाका फॅमिली सपोर्ट सद्दां आशिल्लो बट म्हाज्या खातीर म्हाजो ओन प्रेशर आनी म्हाजे ओन एक्सपेक्टेशन्स आनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पार पाडप हे जो लोड आशिल्लो हो वॉज अ बिगर चॅलेंज फॉर मी. Actually, हांव सांगूंक सोदता की माय फॅमिली बॅकग्राउंड इज लायक ऑल सॅलरीड एम्प्लॉईज अँड दॅट टू गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज. आय एम द ओनली टेक्निकल पर्सन in my family and they also expecting me to take up some government job being an electronics engineer. And in my dreams I never thought that I'll be at this position. Never when I was salaried or when I took up the job, I never thought that tomorrow I'll be leading a team of whatever people in future. And yes, I would say thanks to Goa because I got married to a Goikar and today I am here in Goa. And yes, I got an opportunity to be an entrepreneur. And so I would advise to especially all married women that please live your dreams even though you are married and you have so many responsibilities. Please don't forget to live your dreams. गेल्या सुमाराच्या प्रश्नाचो जबाब जावन आसा ऑप्शन बी. बुयोन्सी कन्सल्टन्सी कंपनी 2013 वर्सा सुरू जाली. प्रश्नाचो सारको जबाब दिवन इनाम जिखपी जावन आसा अंजली देसाय. इनाम जावन आसा 2000 रुपयांचे फ्लिपकार्टाचे ऑनलायन शॉपिंग वावचर जे आयच्या एपिसोडान दाखयल्ले कंपनीन स्पॉन्सर केला. इनाम जिखप्यान आपलो इनाम स्पॉन्सराच्या दाखयल्ल्या एड्रेसारसून दाखयल्ल्या मनशाक कॉन्टॅक्ट करून 7 दिसां भितर कलेक्ट करचो. ह्या सुमाराचो प्रश्न. आयच्या एपिसोडाच्या डॅमोन दाखयल्ले टॅक्नॉलॉजीचें नांव कितें? डिजिटल स्कॅनिंग, 3D मॅपिंग, कॅमेरा मॅश ऑर लेझर स्कॅनिंग? तुमच्यो एंट्री तुमी बेरेस्तार मेरेन ह्या नंबराचेर ह्या फॉर्मॅटान SMS करच्यो. एका मोबायल नंबरा वयल्यान आनी एका मनशान एकूच एंट्री धाडची.